आयज खुश बघता की आमच्या एमएलएन हो आमचो एक टेंडर सँक्शन करून हाडलो म्हणून आनी आम खुश कित्याक बघता की खूप तेंप जाले अबाउट 8 म्हयने जाले आमच्या लोकांक खूप त्रास जाल्ले आहा आनी यांची जबाबदारी आमीच ते पासत आमी पयलीं सुवातेर लोकां लागीं माफी मागता की सँक्शन जाता म्हणल्यार पावस येयल्या उपरांत आमचे कडेन काम करूंक जावना सो आतां हें काम चालू करता आनी चालू जाल्या उपरांत हो आमचो रस्तो मातसो बरो जातलो ती सायडीक सायमल्टेनियसली आमी फुटपाथूय घालता सो कलंगूट जेन्ना भितर सरता तेन्ना आमकां बरें दिसतलें कित्याक आदी अशे लोक म्हणटाले की अरे बाबा कलंगूट येत जाल्यार ते वर्ल्ड वॉर 2 वर्षान जातले म्हणून सो आयज मायकलान सीएमाचेर वचून हे सँक्शन घेतले ताका आमी चड आभारी आनी दुसरे सुवातेर आतां लोक म्हणटलो आतां दुसरे सायडीक एक वॉटर पायपलायन येता तितूरूय मातशें आनीक फोडपाचें आसा द अदर सायड सो त्या पासत लोकांक आदी फुडें चुतलायन सांगता की म्हणून नाका मागीर आमी रस्ते कोत्ता आनी परतून रस्ते फोडटा म्हणून ती आमची मिस्टेक न्हू पूण आमी हे आमचे गव्हर्मेंट सर्वंट जे कितें आहले न्हू सँक्शन मेळोन आहले पायपां मेळोन आहले म्हणून आतां पायपां येयल्या कालूच सरार मायकलान आमचे मिटींग घेतलेली आहा आनी तितूंतल्यान ती कॅलकटासान पायपां येवपाची आहा आनी ती पायपां उदकाची सामकी सेंट एंटनी चॅपलाशीन वयतली सो इतलें कोत्ता आसतना हांव मायकलाक आनी हे अधिकाऱ्यांक सगळे ऑफिसरांक PWD रायट आमी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमी हांगा येयल्या म्हणून तुमचे आभार मानता. After a long time, nearly 7 months relief to the people of Kalangut residents and also to the tourists. One side hot mixing, आज आमी सुरवात करता. One side, we have 2 lanes, divider in the middle. So second lane will be hot mix only once we lay the water pipeline. So in the meantime, once this is ready, we will close that lane in coordination with village panchayat of Kalangut. We have for this hot mixing Sarpanch Joseph Sikwera, तेजे सगळे पंचायतीचे मेंबर्स, एक्स मेंबर्स, आमचो समीर बाब बीजेपीचो मंडल अध्यक्ष, बाकीचे सगळे जाण हिंगासर जे हाजीर आहा, वेल्ला आमचे आरपोरा नागवाचे वॉर्ड मेंबर्स, सरपंच, एक्स सरपंच, सगळे जाण जे हाजीर आहा हिंगा. Here hot mixing is not only for this area, but it will continue up to Saligaon. It will continue up to Sangolda. Efforts are being made to complete all the work and then do the hot mixing. अशे जाता की coordination जेन्ना आसना different departments, WRD, PWD, roads and PWD water supply. Actually buildingan एकूच रावतात ते, पण coordination ना. वो आयज हॉट मिक्स घालता, वॉटर सप्लाय येता आनी 8 दिसांनी परत खणपाक लागता म्हणटा आपली पायपां आतां येयल्या आपूण खणटा म्हणटा. सो हॉट मिक्स घातला ते आमचे पयशे. द मनी बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ गोवा, द टॅक्स पेयर्स, अँड ज्युडिशियसली इट इज बींग स्पेंड बाय द गव्हर्मेंट. दॅट इज चीफ मिनिस्टर आमकां एलोकेशन दिता, पूण मुख्यमंत्री कॅनॉट डू दिस थिंग. वॅन ही वॉज PWD मिनिस्टर तो मॉनिटर करतालो, पण अहें मॉनिटरिंग करूंक जायना की बाबा केन्ना कोण पायपलायन. ते आमचें काम, पंचायतीचें काम, आमदाराचें काम. आनी हें आमी काल कोऑर्डिनेशन कमिटी काडल्या आनी मिटींग केल्या आमी, आनी कमिटी वील कंटिन्यू टील ऑल रोड्स आर हॉट मिक्स. नोबडी कॅन टच द रोड आफ्टर हॉट मिक्स. सो वॉट एवर इज देअर वर्क, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, असिस्टंट इंजिनियर, ज्युनियर इंजिनियर शुड कोऑर्डिनेट टू पुट द केबल. आता सगळे केबल हाडून दवरले आमी, जे कितें घालपाक जाय ते. एक केबल उरला पळय तो आतां घालतले. दॅट वील स्टार्ट फ्रॉम चर्च अप टू बांदोडकर स्टॅच्यू. हो एक 11 kVAचो केबल उरला तो आमी चालू करतले आनी मागीरूच हॉट मिक्स जातले. तेजे पयलीं वॉटर सप्लाय लायन जी सालिगांवसून सेंट एंटनी चॅपल आहा ती कंप्लीट जावनूच हॉट मिक्सिंग स्टार्ट जातलें. सो हे सगळे कोऑर्डिनेशन करपाक आमचे ऑफिस आहा, कलंगूट पंचायतीचे ऑफिस आहा. एवरीबडी इज टॉकिंग टू इच अदर to see when this work will start and complete. So people should get good roads, no digging more roads after that, and people should get good water supply, electricity. त्या खातीर बरें काम इलेक्ट्रिसिटीचे काम चालू आहा. 650 crores मोडटा सरकार.
कोस्टल बेल्टाक इलेक्ट्रिसिटी दिवपाक हे स्वप्न आमी 2012 पयल्लें की बरे सबस्टेशन 220चे सबस्टेशन हिंगा येतले म्हणून टावर लायन येतले म्हणून कोणेच चिंतूंक नासलें. इट वॉज इम्पॉसिबल. शेतकार कोमनीदाद आनी सगळे शेतकारांनी आमकां मदत केल्ली आहा. कोलवालेसून ही लायन आमी बायपास करून हाडलेली आहा आनी अप टू कलंगूट वयर येयल्ली आहा. आनी तितून आमकां कोमनीदाद ऑफ कलंगूट तेंच्यांनी हेल्प केल्लो आहा. आगोस्तीन प्रोवेन्जा, आमचो ब्रँडन आनी आमचो एंटनी डिसूजा सगळ्यांनी हेल्प केल्लो आहा. तेजे बाकीचे कमिटी मेंबर, कोमनीदादीचे टेनंट सगळे हे सगळे बरे काम करपा खातीर आमचे कोमनीदादीन एनओसी दिली वॉटर साम घालपाक. आनी तितून हे आता लास्ट दिसतींग म्हणजे WRDचे पायपलायन घालून हे आता हॉट मिक्सिंग चालू जाता. हे हॉट मिक्सिंग हिंगासून स्टार्ट जावन अप टू नागवा वयतले. मदेका डिवायडर जो उरला इन कोऑर्डिनेशन विथ विलेज पंचायत ऑफ कलंगूट, इन कोऑर्डिनेशन विथ कोमनीदाद आमी डिवायडर घालतले बाय किपिंग मॅक्सिमम ट्रीज. हिंगा बायोडायवर्सिटीचो आमचो चेअरपर्सन आहा बेनेडिक्ट, तेकाय आमी इन कोऑर्डिनेशन घेतले पळोवपाक की मॅक्सिमम ट्रीज वी विल सेव. वी डोंट वॉन्ट टू कट ट्रीज. सो अशें करून हे डेव्हलपमेंट, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट कलंगूटान जावचे. आनी तेजे भायर आमी परमनंट पार्किंगाचो जागो, जे इतल्यो गाडयो हिंगा येता, हे परमनंट पार्किंगाचो जागो जो आमचे कडेन पार्किंग ऑलरेडी आहा. उमतावाडो 2 पार्किंग आहा, नाजरी रिसॉर्ट पार्किंग आहा, बागान पार्किंग आहा. हे सफिशियंट जायना. त्या खातीर बोडक्या वडा कडेन परमनंट पार्किंग हे पंचायत एफर्ट्स घालीत आहा करून घेवपाक. आनी म्हाका दिसता येता त्या काळान हे जातलें. ही सगळे डेव्हलपमेंटाची कामां आयज सुरवात जाता आनी म्हाका दिसता येता त्या काळान बरे कलंगूटान स्मूथ रोड्स लोकांक मेवतले.